मुण्ण्यो. चॅप्टर 19. एका 2 तोंडांच्या पिश्या परस दुबलेपणान जियेतलो प्रमाणीक अदीक बरो. जानवाये विरेत उर्बा निरफळ, चोड नेटान धांवता तो आपटतलो. आपल्या मुर्खेपणान मनीस आपलेंच पाड घालता आनी मागीर सर्वेस्पराचेर गुन्यांव थापता. गिरेस्तकायेक लागून नवे नवे इश्ट जातात, पूण गरिबाचो इश्ट ताका सोडून वेता. फोटकिऱ्या गोवायाक खास लागून आसतना उच्ची ना आनी फोटी उलयतलो सुटचो ना. उंच कुलयेच्या मनशाचे वाटेन उलोवपी जायते आसतात. सागवादी दिवपाचे सगळेच इश्ट जातात. जर गरीब मनशाक ताचे खाशा भाव लेगीत उपगवतात, तर ताचे इश्ट ताका कितले सोडचे नात. जो कोण उतराक सोदता ताका कांयच मेळचें ना. जो कोण उतराक सोडटा ताका कांयच मेळचें ना. तुजेरूच एक उपकार कर आनी जायती जाणवाय जोडून घे. तें तुज्याच फायद्याक. जो जाणवाय सांबाळटा ताका खुशालकाय मेळटा. फोटकिरो गोवाय खास्तींतलो सुटचो ना. फोटी उचारता ताचें निसण तोंड जातलें. पिश्यांक जगजगान जिवंक फावना आनी गुलामांच्यान राजाचेर सत्या चलोवंक जायना. समजीकायेच्या मनशाक आपणाकूच दमावन दवरपाक कळटा आनी दुसऱ्यान अपमान केल्ले विसरप हें ताचें व्हडपण. राजाचो राग शिवांच्या गर्जना भाशेन, पूण ताचो मोग तोंडाचेर पडलोल्या दोवा भाशेन. एक मूर्ख भुरगो बापायक अदृश्ट हाडूंक शकता. घडकान्नीची कारांडाय म्हणगे गळत रावतल्या उदकाच्या थेंब्यावरी. घर दायज आनी गिरेस्तकाय वडिलां कडल्यान येता, पूण शाणी घरकान सर्वेस्पराचें देणें. आलशी न्हीद काडटलो आनी आलशी मनीस सदांच भुकेतलो. उपदेश राखता तो आपणाकूच सांबाळटा. उपदेशांचे शिकवणे प्रमाणे चलना तो मोगतलो. गरिबाक आदार दिता तो सर्वेस्पराक उसणें दिता. तो ताका ताच्या वावराची मजुरी दितलो. वेळ आसतना तुज्या पुताक खास लावन शिस्त शिकय. चड उलोवन तूं ताका मोडणाक पावूंशी. रागिश्ट स्वभावाच्या मनशाक खास्त फावो. खास लायन आसल्यार तो अदीक वायट जातलो. बूद आयक निटावनी मांडून घे. फुडाराक तूं बुदवंत जातलोय. मनशाच्या काळजांत जायत्यो येवजण्यो आसतात, पूण अखेरेक सर्वेस्पराचीच खोशी जाता. मनशान प्रमाणीकपणान चलप म्हणजे एक उत्तम गूण. एका फोटकिऱ्या परस एका गरिबाक अदीक बरो मान आसता. सर्वेस्पराची भिरांत जिविताक पावयता आनी तुका वायटाची भिरांत नासतना जेवण खाण हाडटली. आलशी मनीस बोशेंत हात घालता, पूण आलसायेन तोंडांत घालूंक पावना. एका निराशावाद्याक धपको दिल्यार सादो मनीस समजीकायेचो जातलो. एका समजीक मनशाक शिटकायल्यार तो अदीक जाणार जातलो. जो आपल्या बापायचेर जबरदस्ती कोत्ता आनीक आवय घरांतली धांवडायता, तो भुरगो नालायक आनी उपयोग नासलोलो. म्हज्या बाळा, तुका जानवाये परस पयस वचूंक दिसता जाल्यार म्हजी बुदीचीं उतरां आयकुपाचें सोड. खोटो गोवाय नितीचीं फकाणां कोत्ता
आनी वायटोव्याचें तोंड फोटिंगपण गिरासता. पिश्यांचे फाटीर सोयतींचो मार, तशेंच मोस्त्यांचे फाटीक खास्त केलोली आसा. देवाचें उतर हें.